नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार या कार्यावळीत तुमच्या येवकार. आज आम्ही एक खाशेली हांगा कार्यावळ करतात आणि ती म्हणजे मिराबागचे जे बंधारा विरोधी आंदोलन जे 50 दीस चल्ले. हे जेन्ना आंदोलन सुरू जाल्लें ताचे दुसऱ्या दिसाच आमी ह्याच साश्टीकार ह्या कार्यावळीत ह्या आंदोलनांतले आनी एक फुडारी संकेत भांडारी म्हणटा ताजी मुलाखत घेतिल्ली. आनीक त्या वेळार चिंबलाचें आंदोलन सामकें ताका जैत मेळिल्लें आनी त्या वेळार संकेतान सांगिल्लें की आमचें जें आंदोलन जातलें तें चिंबलाच्या आंदोलना परस आदीक खर जातलें. आनी त्या प्रमाणे एक 50 दीस आंदोलन चल्ल्यान निमाणे कडेन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांकां स्वता जावन सांगचें पडलें की हो बंधारो आमी स्क्रॅप करतात म्हणून. ह्याच विशयाचेर आमी चर्चा करपाक आपयल्यात. ते ह्या आंदोलनाक 50 दीस लोकां बरोबर रस्त्यार बशिल्ले आमचे मिराबागचे म्हालगडे आपा कुशाली नायक हांकां हे आसात आनी दुसरे आसात सावड्डेचे आदले आमदार, आदले भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री आनी ह्या आंदोलनाक सक्रीय आशिल्ले दिपक बाग पाऊसकर हांकां. पयलीं आपा आनी दिपक दोगांयकय तुमकां पयलीं परबी, कारण अशें दिसतलें की सामकें सगळी सरकारी यंत्रणा तांकां तो बंधारो जायच करपाक अशें तरेचें एक सिच्युएशन आशिल्लें. आनी तांकां दिसतालें की मिराबागचे लोक करून करून कितें करतले, एक 2-3 दीस बसतले मागीर फाटल्यान सरतले. पूण तुमी ज्या तरेन हें आंदोलन फुडें व्हेलें म्हणजे इवन विधानसभेक वचून थंय सगळ्या लोकांचें लक्ष वेधलें. कितें दिसता तुका हें आंदोलन जाता म्हणजे जवळपास तुमी जैत हें मेळिल्लें आसा. कितें दिसता तुमकां हें आंदोलन पळयल्यार? कशें गांवची एकवट कसो आशिल्लो, कसो हें जालो अशें दिसता तुका? सुरवाती जेन्ना हो बंधाऱ्याचो विशय गांवांक येयलो सुरवातीक एक राजकीय प्रतिनिधीन जे लोकल आसात तेणी तो बंधारो थंयच गांवां हाडलो. तेन्ना वातावरण बरेंच तापलें, खूब म्हळ्यार खूबच तापलें. अशें वातावरण तयार जालें की बाबा ते गांवची परिस्थिती कितें जातली, भेदाभेद एकमेका मदीं भेदभावाचो वारें निर्माण जालें आनी आमी बरे डिस्टर्ब जाले. तितून भितर हांव एक आसलो आनी म्हाजे भितर ते 2 जाण तरणाटे आशिल्ले, तितून संख्येत 2-3 जाण तरणाटे आशिल्ले, हांव एकटो सिनियर आशिल्लो. तेन्ना आमचो मोठो प्रश्न येयलो आनी आमी कितें केलें सद्याक हें बरें वातावरण तापलात आनी हे बंधाऱ्या निमित्यान कितें तरी जावपाची शक्यता गांवांक हो एक भंय तयार जालो आनी आमकां आतां बंधारो नाकाच. तेन्ना हो गांव बी सांबाळपा जाय, गांव बी एकवट करपा जाय. ह्यो दोनूय विशय आमकां बरोबर घेवन वचपाक पडटाले आनी वचपाक पडपा जाय. आनी तेका लागून मागीर आमी बैठक घेवपा लागले, तेजेर चर्चा करपा लागले कशे तरेन ह्या बंधाऱ्याचे आमी सुटाव करून घेवपा जाय आनी घेतले आमी. हेजेर आमची चर्चा जावपा लागली आनी तितूंतल्यान मागीर सगळे मार्ग काडीत 1.5 वर्स लागले आमकां. सगळे ते पेपर RTMाक आनी कितें हें कर तें कर अशें खूब राटाळ करचें पडलें, मिटींग घेवची पडलें, बैठक घेवची पडलें. 4 जाण बसून आमी खंय अशें बसून खंय तरी बसून भायर वचून करताले. किंवा गांवां पसून आमकां एक जावपा आमकां हें नाशिल्लें कितें हे राजकीय आशिल्ले आमी सामकें नजर दवरून आसताले बाबा हे कशें कित्याक जमता कितें जमता हो एक भंय आशिल्लो. तेका लागून आमी भायर जमोन हें करून अशें लोकांक दिसतालें कितें आमी अकस्मात आंदोलन बी केलें आनी बंधाऱ्याचेर आमी विरोध केलो आनी बंधारो बरो जालो. तशें अजिबात ना. हे आंदोलन तयार जावपाक, ही हवो तयार जावपाक 1.5 वर्स आमकां लागली. ओके. म्हणजे तुमी पयलीं एक 1.5 वर्स हे म्हणजे रस्त्याचेर येवचे पयलीं ताचे पयलीं तुमचे 1.5 वर्स हो अभ्यास चालू आशिल्लो की हो बंधारो म्हणल्यार कितें, बंधाऱ्याचे जर बंधारो आयलो जाल्यार गांवांक कितें जावपाक. बट म्हाका तुयी ह्या आंदोलनाक सक्रीय आशिल्लो, लोकां मदीं कितें भंय आशिल्लो की बंधारो आयल्यार जाता कितें अशें दिसतालें लोकांक? हय, लोकांक भंय आशिल्लो कित्याक लोक इतिहास आसा, लोक पळयता पावसांत कितें परिस्थिती जाता. ओके. हय. मिराबाग आनी फुडले तारीपांड्यार म्हटल्यार ते मदीं ते सांगे बसून त्या लोकांनी पळयलां पावसांत कितें घडटा तें. त्या खातीर लोकांक भंय आशिल्लो ह्या बंधाऱ्यान फुडें पुराची शक्यता आसा आनी वगैरे वगैरे विशय जे आसा हो भंय आसा. आपण एक म्हणजे कितें जाणटो थंयच्या हातूंत भितर जेन्ना हांवें जेन्ना संकेताक विचारिल्लें किंवा हांवें तांचें म्हणणें आशिल्लें की उदक व्हरपाक आमचें कांयच हरकत ना, म्हणजे जर कोणाकय उदक जाय जाल्यार व्हरपाक काय ना. तुमचो भंय आशिल्लो मेन म्हणटात ते जर तो बंधारो जालो जाल्यार
तुमचे ते धडा आसा ते कोसळपाक शकतले. दुसरे हुंवार म्हणटा तसो हुंवाराचें उदक ते आडून उरता थंय तुमची जुवारी न्हंय म्हणटा ती सावी न्हंय आनी खारी न्हंय, सो तो परत इम्बॅलन्स जातलो. अशें जेन्ना हें आसता तेन्ना मेन एक आसता की लोकांक विचारून, लोकांक कन्सल्ट करून, थंयच्या गांवच्या लोकांक अशे प्रोजेक्ट फुडें हाडटात. सो असो कांयच प्रोसेस जावना हो बंधारो हें करतना. पण हेजें कितें आसा, जेन्ना सरकार अशे प्रोजेक्ट हाडटा लोकांक उदका पिवपा म्हणून जेन्ना हय. हाडटा न्ही, तेन्ना सरकारान हेजेर हो प्रोजेक्ट हाडचे पयलीं पूर्ण अभ्यास करपा जाय. तसो केलना काय म्हणटा, तसो केलना. आमकां जेन्ना दिसून येयलें, जेन्ना आमी आंदोलना लागून आमी चळवळ चालू करपाक आमी पेपर वर्क केले, अभ्यास केलो, तेन्ना पळयलें, तेन्ना आमकां अशें दिसून येलें सरकारान हेजेर जाय तसो अभ्यास केलना काय अशें आमकां तितून कांय दिसो लागलो तितून. हय. तेन्ना मागीर आमकांय मागीर कांय गोश्टी मागीर हें जावपाक लागलें, जाल्यार हेजेर जो सायड इफेक्ट जाता तेजेर अभ्यास करूना. हें उदक तूं लोकांक पिवपाक व्हरता तें कशे पद्दतीन व्हरतलो, तेजें कशें प्युरिफाय करून कशें तूं हें करतलो, तेजेर कांय आमकां तेजेर कांय दिसना. बरें एग्जॅक्ट उदक कोणा व्हरतात, लोकांक व्हरतात की 50 ml म्हणून 60 ml जालें, जाल्यार इतली उदक तूं खंय व्हरता, तेजें स्टोर खंय आसतलो, तेजो प्लांट कितें आसतलो, ही पूर्ण जी अभ्यास त्या प्रोजेक्टाचेर जाय आशिल्ली. पायपलायन कशी वतली, खंयच्यान वतली, कितली किलोमिटर पर्यंत वतली, हे जे कांय जे प्रोजेक्टा संबंदीत जे कांय पळय विशय आशिल्ले ते पूर्ण अभ्यासपूर्णशे दिसना आमकां सरकारा बाबतींत. तेन्ना आमचे बी संशय बळालो, हितून कितें तरी वेगळे पद्दत आसा, कितें तरी आसा आनी हो आमकां मारक आसा. आनी तेजेर मागीर आमचें आंदोलन हें आनी तीव्र जाता आनी वाडत गेलें आनी आमी ताका विरोध करीत गेले मागीर. दिपक, सद्याक आतां हे जर आपण सांगता जर पळयलें जाल्यार मेन म्हणटा हो प्रोजेक्ट हाडटना, म्हणजे खंयचेय प्रोजेक्ट आसतना आमचें एक मत आसता की गांवच्या लोकांक, म्हणजे गांवच्या लोकांक जर फायदे आसा जाल्यार गांवच्या लोकांक ते विचारपाक जाय. मेन म्हणजे हांगा अशें कित्याक लागून हें जावना अशें दिसता तुका? आता फाटले 2 वर्सां जाले गांवचे ग्रामस्थ ह्या बंधाऱ्याच्या विशयाचेर WRD सरकारा कडेन पाठपुरावो करता आनी डिपार्टमेंटांनी मिसगायड केल्लें आसा मातशें. हां, नाल्यार हो विशय इतलो तापनासुल्लो. डिपार्टमेंटान WRD डिपार्टमेंटान जे ऑफिसर आसा त्यांनी हेतूर वैयक्तीक लक्ष घातलेलें आनी वेवस्थीत प्रोजेक्टाचो विशय जे प्रेजेंटेशन सावड्ड्या लास्ट टायमार दाखयलें, त्या पयलींच 2 वर्सां पयलींच ते हो बंधाऱ्याचो प्रोजेक्ट चालू आसतना हें प्रेजेंटेशन जे लोकांक विश्वासाक घेतलेलें, जाल्यार हो आज म्हटल्यार अशें जायना. पूण कित्याक करनाका म्हणटा, कारण कितें तेंच विचारता तुका. आतां कारण सगळे गोंयकारांक खबर आसा, मिराबाग लोकांक खबर आसा कारण कितें तें. पूण एक 49 दीस जे आंदोलन चालू आसलें तेतूर हांवें एक अनुभव घेतलो. मिराबाग गांवचो एकूट एकट्यान रावन आनी महिला वर्ग गंभीरपणे फुडें सरले. आपा, उपेंद्र, सागर, उमेश हे आंदोलनाचे शिष्टमंडळ आनी संकेत हे फुडें वताले. म्हाका केन्ना केन्ना हांव संपर्कांत आसतालो, म्हाकाय केन्ना आपयताले, पूण हांवें खूब अनुभव घेतलो. जेन्ना आमी खूब राजकीय पार्टीकय मेळ्ळे हे आंदोलन घेवन, आमी तेतूंत राजकीय पार्टी आमकां विजय बाब सरदेसाय मेळ्ळो आनी तेंचे कडेन आमी चर्चा केली. विधानसभेक वचपाचे 6 तारखेचे पासूय तेंचे कडल्यान आमी घेतले आनी तेंचे कडेन चर्चा करता आसतना तेच एक बरें दिसता म्हाका. तो अशें म्हणजे फुलोर घालना आपल्या पक्षाक एक फायदो जातलो, हें आंदोलन वाडोवया तशें न्ही. तो दोनी वाटेन बॅलन्स धरता. हे उदक पिवपाकूय जाय म्हणटा, उदक गोंयाक जे दिसाक 65 ml कमी पडटा पर डे तेंय जाय, पूण गांवांत विश्वासाक घेवन बद्दल तो म्हणटा तागेलें एक हें आसा की लोकांक विचारून लोकांक जाय जाल्यार करपाचें नाल्यार ना, आनी ते आयकता तो आनी स्वता तो 2 फावटी आपाक विचारपाक जाय. दुसरे सुशांत बाब सांगता, आमी माजी न्यायाधीश डॉक्टर फर्दीन रिबेलो सराक मेळ्ळे तेन्ना त्यांनी अशें आमकां एडवायस म्हणजे अशें आमकां मार्गदर्शन केलें. आमी थळ जाले. म्हटल्यार त्यांनी म्हटलां उदक पिवपाक आमी आडोवंक शकना, पूण गांवांक जेन्ना ही पुराची संभावना आसता तेन्ना गांवांक विचारून बंधारो येवपाचो. मुख्यमंत्र्याक लास्ट आमी मेळ्ळे, पयलीं मेळ्ळेच, आमचे शिष्टमंडळ आसले ते मेळटाले, तेजेर तोडगा काडटाले, पूण मुख्यमंत्र्याक लास्ट आमकां
बऱ्यापैकी म्हणजे मुख्यमंत्र्या सगळें खबर आसा मिराबाग गांवचे सगळे लोक जे आसा हे भारतीय जनता पार्टीचे चडशे आणि हे जे आंदोलनकारी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मुख्यमंत्र्यान पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिलो सामको आणि मुख्यमंत्री थंय सायडीक येवपा आसलो म्हणजे मुख्यमंत्र्याच्या मनाक कांय नासुल्लें मुख्यमंत्री सायडीक येवपा आसलो फक्त त्या दिसाचे शेड्यूल मुख्यमंत्र्याचे बिजी आसुल्लें सांग्यार प्रायमरी हेल्थ सेंटराचें उद्घाटन मागीर मडगांव हे कामां खूब आसुल्लीं नाल्यार मुख्यमंत्री सायडीर येवन हे आंदोलनाक जे ताका लागून आपाक विचारपाक जाय की ह्या फावटी आमी पयलेंदा पळयलें की चिमला आंदोलनाक बाकीचे आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी पाठिंबा दिलो तसो तुमकांय दिलो हातूंत काय ना थंय म्हटल्यार सगळे बाकीचे गांवचे लोक चिमला आयले तशें तुमच्या तयाऱ्यान तुमच्या हातूंत भितर एक मेन आशिल्लें म्हणजे तुज्यो गांवच्यो बायलो तुजे सारको जाणटो मनीस थंय सामको ठाण मान बसला शिगम्याचे दीस आनीक म्हणजे सावड्डे आनीक तो जर वाठार पळयलो जाल्यार सामको शिगमो म्हणटा एक सामको घरांतलो एक सगळ्याक व्हडलो उत्सव जात्रे परस शिगमो चड व्हडलो अशे तरेचे अशे हे सगळे गांव एकठांय 40-49 दीस रावप हे कशें आनी मेन म्हणजे बायलो येवन रावप थंय बायलांनी थंय आमचे संवसार पाडू थंय करप शिगमो थंय करप हे जालें कशें काय म्हणून जेन्ना हो बंदराचो विशय येयलो आनीक तांकां आमी सगळ्यांक घरान पर्सनली तांकां सगळे जाणीव करतली हेजे विशयी आनी तांकां पयलीं हे बंदराची विरोध करचे पयलीं तांकां आमी ही जाणीव करतली आमची एकवट आसल्यार आमी कितें करूं शकता आनी कितें करपाक आमचे कडेन पावर जाता हें तांकां आमी पटोवन दिलें आनी तांकां हेंय बी पटोवन दिलें तर हो गांवचो एकवट टिकयतो जाय आनी हो गांव एकवटान सांबाळटलो जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी एक जावन सगळे भेदभाव कितें आमचें कितें आसा तें सोडून सगळ्यांनी एक जावया आनी आज हो तुमचो जबाबदारी चड आहा आज महिला वर्गान जर हो सगळ्यांनी एकवट करून हें केलें जायत तुमकां चड पावर आसा आनी तुमचे कडेन ती ताकद आसा ते प्रमाणे तेणी ती ताकद आपली सिद्ध करून दाखयली एकवट करून दाखयलो आनी त्या निमित्यान ह्या बंदरा निमित्यान गांव एक जालो पयलीं थंय आमी लक्ष दिलें की हो गांव एक करपाचो महिलांक ताकदीची जाणीव करून दिवपाची तेजे नंतर बंदऱ्या विरोध करपाचो अशे पद्दतीन आमी आमची यशस्वी जाले आनी तितून भितर आमी ते सणाचे बी आमी तितून भितर गेले ते सण थंय साजरे केल्ले कारणान आमी एक फॅमिली रूप तयार जाले आनी आमी ते हेका आमी आंदोलन एक वेगळें वातावरण तयार जालें आनी ते बांदून उरले अशे पद्दतीन आमी हें आंदोलन जिखपाक कारण हे सगळ्यो घटना जाल्यो जबाबदारी जाल्यो ह्या आंदोलनाचे आनी एक म्हत्वाचो जो भाग आशिल्लो तो तुमी 4 जाण जेन्ना विधानसभेक वचून आवाज केलो म्हळ्यार तुमी निशेध केलो आनी थंय 2 हे एक म्हणटात ते असो निशेध करप हे आमचो विधानसभेचो जे मर्यादा आसा ताजो भंग जालो दुसरे वटच्यान एक आयलो की जर सरकार आवाज आयकना जाल्यार खंय करपाचो आवाज हे करपाचो सो थंय तुमचें मेन म्हणटा तें विधानसभेक वचपाक आनी हो आवाज म्हळ्यार तुमचो हे करपाक कित्याक लागून अशें दिसलें तुमकां की कित्याक लागून आमी विधानसभेक वचून हो आवाज करपाक जाय अशें कित्याक लागून दिसलें जेन्ना आमचें आंदोलन चालू जालें आनी जशें दीस वाडत वचपा लागले तेन्ना आमचे ते महिलाचे तेंची ते कळकळ तेंची ते त्रास सगळे घराकडे सगळे भुरगीं बाळां एग्जामी दी सगळे हे करून ते करून सगळे सोडून ती थंय येताली एक आमकां एक वेगळेच थंय आमचे 4 जाण आमी आशिल्ले आमच्या मनाक वेगळे त्रास जावपा लागले हे लोकांचे पळोवन आमकां भरपूर त्रास जावपा लागले हें आतां चड टायम करून पिरियड करून फायदो ना कितें तरी एका एक लास्ट मार्क सोदून काड कितें तरी करया असो एक आमी विचार केलो आनी आमी मागीर लास्टाक कोणाक मेळपाचें हें केलें मागीर आमी दिपक पार्कर सराक मेळ्ळे आमी आनी सराक सगळें फॅक्ट सांगना अशें जाता आमच्यान तें पळोवपा तेन्ना खंय तरी मार्क काडून सराक सरकाराक हो कसो तरी आवाज पावपाक जाय मागीर आमकां सरान मागीर आमकां विजय सरदेसाय कडेन तेंची मिटींग आशिल्ली थंय मागीर व्हेलें आमकां रातची 6-7 जालें थंयसर आनी विजय सरा कडेन सगळें सांगलें आमी खंयचे परिस्थितीन आंदोलन करतात आनी कशें आमचें हें आसा आनी आमकां लोकांचें आमचें हें पळोवपा ना तेन्ना आमी जे आसात 1-2 जाण आमी कितें करपाक तयार आसा कितें म्हळ्यार कितें पूण आमी लोकांक त्रास जावपा ना आमी आंदोलनकारांक त्रास जावपा ना पुलिसाचें दाणे जालें जाल्यार आमी आंगार घेवपाचो आसा सरकाराक कितें रोश आसा कितें आसा हें बी आमी घेवपाक तयार आसा पूण कितें तरी शेवट करपा खातीर कितें तरी करपाक जाय आमकां मागीर थंयसरल्यान ती कांय मागीर आमकां तें हें एक आमकां सुचना जाय अशी आमकां ही आयडिया मेळ्ळी की
जर तुमकां आवाज पावता तुम्ही थंयसर पासून ते पावचे ना तुमी विधानसभेत सरकारान तुमकां आवाज हय, काडात हय. असो जेन्ना विशय येयलो तेन्ना मागीर तो हें आमकां कल्पना आशिल्लें जें करता तें आमी मातशी कायदा मोडून आनी कायद्या भायर आसा हें कल्पना आशिल्ली तरी आसतना आमचो नायलाज आशिल्लो की कसो करून सरकार आमकां हो आवाज पावोवपाक जायो ते भशेन मागीर तयार केली पूण आमी एक्झॅक्ट कितें करत विजय सरदेसान आमकां तें प्रोत्साहन दिलें हो तुमचो विशय थंय विधानसभेत तुमचो येवपाक जायो इतलें म्हणलें आतां कसो येवपाक कितें करपाक तें तेणें आमकां ते डिटेल्स काय ना ते सगळे मागीर आमचे सगळे विशय आमी डिटेल्स जालो मागीर आनी मागीर नंतर मागीर आमी हो एक स्टेप घेतले आनी मागीर आमी विधानसभेक पावले मागीर दीपक ताज्या फाटल्यान कितें जालें की विधानसभेचो इश्यू आला सगळे आमचे गोंयभरचें लक्ष ह्या हाका लागून आमच्या मिराबाग कडेन वळ्ळें म्हणजे जर आपा किंवा बाकीचे उपेन बिपेन जर गेले नाशिल्ले जाल्यार एकादी ज्या तरेन तुमकां ताजे फाटल्यान जो हो मेळ्ळा पाठिंबो मेळ्ळा लोकां कडल्यान वेगवेगळ्या लोकां कडल्यान तुमकां येवन तो एकादी मेळचोय नाशिल्लो ताका लागून ताजे फाटल्यान पूण तुमकां क्रायम ब्रांचाक वचून ते सामकें एक तुजी कितली वरां जाली चवकशी एक 3-4 वरां जाली आसतली हय 4 वरां सो तो हे कसो आशिल्लो म्हणजे बिकॉज ऑफ एक रातभर तांकां बंदखणी काडचे पडले आपा आनी तेजे आपाचे वांगडी बंदखणी उरले तो हे एक्सपिरियन्स कितें काय म्हण हय तो एक्चुअली कशें आसा आमचो सावड्डेचो आमदार विधानसभेचो सभापती एक्चुअली सगळें तेज्या तकल्यांक सगळें आसा तें खबर आसा बंदाराचो विशय तेणें हाडप आनी जेन्ना विधानसभेक डिटेन केले तेन्ना हाडप आनी थंयच चवकशी करप आमकां काडून पर्वरी पुलीस स्टेशना कडेन म्हणजे ना फर्स्ट टायम जाला पुलीस हाज्या पयलीं ज्यो विधानसभेक जाल्यार त्यो विधानसभेकच हो इतिहास आसा जेन्ना स्वतंत्र जावचे पयलीं सुद्दां इतिहास आसा जे तांकां एक रातभर थंय काडची पडली चवकशी 4-5 वरां चवकशी जावपाक लागली चौगी जाणांची आपा आनी आपाच्या वांगडी तेंची त्या दिसाक 6 तारखेक 15 वरां चवकशी केली पर्वरी पुलीस स्टेशनार आनी 15 वरां चवकशी जातकच मागीर डेप्युटी कलेक्टर म्हापसा हेणी सकाळी 11:30 वरांचेर तांकां सोडले ते रातचे 2:30 तांकां बंदखणी घातले रातचे 2:30 चवकशी करून ती परिस्थिती वेगळी आसली म्हाजी दराळ आनी हांवेंच दोळ्यांनी पळयलो आनी आजुनूय आमची सागराली गाडी 4 व्हिलर थंय आजुनूय आसा मोबायल फोन आसा आयज आमी स्टेशनाचेर वेतले पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर आनी ते आमी कोर्टाच्या मार्फत एक आतां तुमी म्हणटात की तुमकां मुख्यमंत्र्यान तुमच्या बद्दल प्रश्ना बद्दल सहानुभूती दाखोवन ताणें पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिलो म्हणटा हो एक दुसरो तुमी विधानसभेक वतकीर तुमकां डिटेन जाता तितले बसून मान्य केलें तुमी जेन्ना हांगा वतात आमचे आझाद मैदानाचेर वतात तेन्ना थंय इतले प्रतिबंधक कलम लावून तुमकां आडावपाचें हे कितें दिसता जर सरकाराक जर तुमची थंय सहानुभूती आशिल्ली तुमकां थंयच पणजे येवन उलोवपाक ताणें दिवपाक जाय आशिल्लें सो आनी वेल्यान एक हाजे पयलीं तुमचे जेन्ना विधानसभेक आयल्या तेन्ना थंय विधानसभेक सांगिल्लें जर आंदोलकाक कितें करपाक जाल्यार आमी आझाद मैदान दवरला अशेंय सांगिल्लें तुमी आझाद मैदानचें हें केलें थंय तुमकां आडायलें हाजे फाटलें राजकारण कितें काय म्हणून राजकारण म्हाका दिसना हे नॉर्थ गोवा कलेक्टर हेणी ही ऑर्डर प्लेस केल्या 163 कलम लावन जमावबंदी कित्याक हे आंदोलनकारी खंयच्या रुपान येत आनी कितें करीत हो भंय आशिल्लो म्हणून तेणी एक सेक्युरिटी दीपक बाब तूं पयलींचो आमदार आनी तूं सरकाराकय आशिल्लो आनी अशें डिसिजन घेतात कलेक्टर डिसिजन घेता तो काय बेश्टोच म्हणल्यार कलेक्टराचे आपूण जावन घेना कोण तरी फीडबॅक दिवन मागीर घेतात आंदोलनां जाले तेजेर तेणी विचार केलो हे आंदोलनकार कमी न्ही म्हणून हे येवन ना फकत जिल्हाधिकाऱ्याने कलेक्टराचा हे केलं काय आनी कोण आसका म्हणटा हाच्या फाटल्यान आत्तां तेजेर म्हाका काय म्हाजी ना पूण आंदोलनकाराक 49 दीस जाले हेका तेणी विचार केलो हे आंदोलन खंय पावतलें आनी हे फुडें पावपा जायना म्हणून हे 163 तुका कितें दिसता दीपक बाब सांग तें सारकें काय तुका आनीक
काय तुमकां आडावपाचें आणि हो मिराबागचो गांवचो एकवट आणि 12 तालुक्याचो सपोर्ट हेजेर 163 जालें. ना म्हाका आपाचें हें जाय की आपा सारको आंदोलनांतलो ताका लागून हांव आपाक जाता कितें दिसता तुका हें आंदोलन जी बी आसा पयलीं साकून तो एक आमचो लोकांचो अधिकार आसा आनी तो एक प्लॅटफॉर्म आमचो लोकांक प्लॅटफॉर्म तो एक खंय तरी वचून ना फकत तुमकां हांगाच न्ही तुमकां हांगा लोहिया मैदान आयल्यार थंय तशेंच केलें तुमकां. दोन्ही कडेन आमकां लोहिया मैदानाचेर आमकां तीच परिस्थिती आनी आझाद मैदानाचेर आमकां वचूंक दिना. आनी लोहिया मैदानाचेर त्या दिसांनी आझाद मैदानाचेर वचपाक कार्यक्रम केल्लो. ते CCPचे इलेक्शनाचो कोड आसा म्हणून लोहिया मैदानाचेर आयले आनी लोहिया मैदानाचेर येवचे पयलीं तुमी विचार केलो आमी असेंब्ली पासाचो पयलीं अरेंजमेंट केल्लो. हो एक विचार जाता तो तेंकाय म्हणून कलेक्टरा म्हणून हे सगळे कलेक्टरान व्हिडिओ पयले आसता आमचे म्हणून हे डिसिजन घेतलें 163चेर. आमची मनात तशी विचार खूब येतात पूण हेची उत्तर म्हाका दिसता सरकार योग्य तें दिवंक शकता कित्याक हे तेणीच केलां आनी ते खंयच्या अर्थान केलें कित्याक केलां हें तेंकांच खबर आसा कित्याक आमचो अंदाज हांगा उलोवन कांय उपयोग ना पूण आमकां दिसता कितें तरी तेंकां सरकाराक आमचें अशें दिसलें काय कितें जालें खबर ना पूण म्हाका जाल्यार दिसता तें योग्य आसा काय ना तें हांव सांगूंक शकना पूण बरोबर दिसना तें आमचे तुमी अधिकाराचेर ते खंय तरी तेचेर तुमी ब्लॉक केला आमचो अधिकार ना ते योग्य आसा काय ना हे जर तूं पळयतलो जाल्यार त्या दिसाक जे सोशल मिडियाचेर कॉमेंट आयिल्ले ते जर पळयल्यार तुका तातूंतल्यान आन्सर येतलें की ते योग्य आसा काय ना हे लोकांनी ऑलरेडी ठरयिल्लें आसा सांगिल्लें आसा. म्हाका आनीक आतां हे आतां परत आतां 49 दीस आंदोलन चलोवप ही सोंपी गजाल न्ही आनी तेय बी कसो 1-2 जाणांक म्हणजे आज 5 जाण बसले फाल्यां 5 जाण बसले परत 5 जाण बसले अशें करून चलोवपाक जाता. तुमचो हांगचो गांवचो गांव बशिल्लो सगळे कितें आसता थंय तूं म्हणटा तशें भुरग्यांची परिक्षा आशिल्ल्यो तरी आसा तांच्या आवय येवन थंय बसताल्यो तुमचे बाकीचे जे आसात ते येवन बसताले. थंय 50 दीस म्हणजे 49 दीस हे चलोवप हे अशें सोंपें काम न्ही ते तुमी केलें आनी तूं म्हणटा तसो गांवचो एकवट तातूंतल्यान दिसून आयलो. ताज्या फाटल्यान जेन्ना आतां तुमी CMाक म्हऱ्यात गेले तेन्ना CMान तुमकां एग्जॅक्टली कितें उत्तर दिलें म्हणजे कितें तुमचे मागणी आशिल्ली की तो बंधारो स्क्रॅप करपाचो एक दुसरो आशिल्लो की तुमचे जे केसीस केल्यात त्यो काडपाच्यो. सो हाजो CMाचो रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो? CMान जेन्ना आमकां बाबा तुमकां कित्याक नाका बंधारो कित्याक नाका तुमकां तेन्ना CMा कडेन सारकें सगळें एक्सप्लेन करून सांगलें आनी आमचे जे सागर उपेंद्र बी आसा पळय तेणी ते फाटले ते आमचे हर एक पावसा हुंवार येता आनी आमची कशी परिस्थिती आसा हे सगळे फोटो मारून दवरले कडेन आसता. फोटो दवरले कडेन ते CMा सगळे दाखयले आनी तुमी जो ज्या जाग्यार प्रोजेक्ट बांदपाक सोदता ते पंप हावस बांदपाक सोदतात ते तुमगेर कायम स्वरूपी ते बुडोवनूच उरतले जाल्यार तेजो फायदो कितें? तुमी हांगा बंधार बांदतले आनी हांगा पंप हावस बांदतले तेंच उदक हाडून हांगा तुमचोच पंप हावस उदकां बुडोवन उरतलो आनी हेजो अर्थ कितें काय म्हणून म्हणजे हेजेवल्यान कळटालें की बाबा तेंगे ते टॅक्निशियन पळय तेणी सुद्दां तेजे अभ्यास करूना अभ्यास करना म्हणटो अभ्यास करून हेजेसी जाता. आतां तुमी हांगा उदक हाडयता आनी हांगा पंप हावस बांदता सकयल आनी तें आमची तें जागो बुट म्हणून आमी पयलीं सांगता त्या जाग्यार तुमी पंप हावस बांदता पण तुमची पंप हावस तुमीच बांदता तुमी हाडयता हेजेवल्यान सिद्ध जाता. थंय आनी एक म्हणजे तुमची ती जागो आसा तो जागो आसा तो गणपती विसर्जनाचो जागो हाज्या पयलीं तो ब्युटिफाय केल्लो आमच्या गव्हर्मेंटाच्या हातूंतल्यान. सो एक हे जर पळयलें जाल्यार हे तूं म्हणटा तशें जाणी हो प्लॅन केलो ताणें अभ्यासूच केलो ना म्हणटा तूं. हय जर अभ्यास केलो जाल्यार इतलो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आयलो कसो आनी कित्याक लागून आयलो दिसता तुका? हेंच आमकां आतां मोठ्या हाजेर जावन येयला बाबा हो बंधार येयलो कित्याक हो कित्याक लागून हाडला आनी हेचो अर्थ कितें जेन्ना जें प्रेजेंटेशन आसा तें दाखयलें पळय तेन्ना तें आसा हेच लोकांक हेच आमी प्रश्न तांकां विचारले तेन्ना हेजी एक प्रश्नाचें उत्तर तेंचे कडेन तें गोंयभर लोकांनी सगळें तुमी बी पळयलें तेन्ना आमकां हें आमकांय कळोन चुकलें बाबा हो बंधार म्हणटा अर्थहीन आसा हेका कांयच सारांश ना कांयच अर्थ ना म्हणून जे तेन्ना CMा फुडें जेन्ना आमी गेले CMा कडेन आमी हें उलयलें आनी CMान तुमी पळयलें म्हणून प्रेजेंटेशन तुमी पळयलें तुमचे जे अधिकारी आसा तेणें आमच्या प्रश्नाची कशी पद्दतीन उत्तर दिलें कशें तें सायलंट जालें तुमी पळयलें. जेन्ना CMा ही गोश्ट सगळी पोटोन दिली तेन्ना CMान मातसो विचार केलो आनी हें करून मागीर तेणें आमकां हेजेर हें आमकां उत्तर दिलें. आतां परत आनी एक आतां ते अजून जाला काय येना पूण जॅकवेल बांदून थंय परत उदक लिफ्ट करपाचो असो एक हे आयला.
सो कितें असो आयिल्लो आसा काय कसो आसा? एक म्हणटात ते परत थंय हे येतकीर परत थोडे लोक उचांबळय जाले. सो ते तो प्रोजेक्ट कितें जॅकवेल म्हणटा आतां तुमचे कडेन डिस्कस जाला कितें जाला? बरोबर आसा. आमी जेन्ना सीएमा कडेन उलयलें पळय तेन्ना मागीर बंधाऱ्याचे कडेन मागीर तेणें सीएमान मागीर आनी एक ऑप्शन म्हणून आमकां कितें दवरलें जॅकवेला विशीं कशें तेजेंय बी ताका आमी उत्तर दिलें. आमचे ते उपेंद्र सागर तेणी बी ताका उत्तर दिलें. तो येयल्या नंतर ती एरिया कशी डॅमेज जातली. आमगे गणपती विसर्जन आसा कार्यामळा म्हारवाची म्हणटा राखणदाराची तेजी आसा. दुसरी आमची अस्थी विसर्जन आसा आनी तो आमची एक विश्वास आसा आमची एक भावना आसा जो कार्यामळा म्हारवास म्हणटा तो रातचो थंय भोंवता सगळें आमच्या गांवचो अशें फेर मारता. ही आमची आजी पणजा शिकयली आनी कांय तेची संकेतूय बी दिले कडेन आसा की बाबा तशी कांय कोण घडटा आवाज येता असो तसो आनी ती आमची पक्की भावना बसले कडेन आमचो विश्वास आसा तेजेर. मागीर हें सगळें थंयसर तिका त्रास जावपाक लागले ते आमकां हें जावपाक लागलें. ताका लागून मागीर ताका पोटून सांगलें आमकां आनी मागीर तो ज्या कलाचे बी ही गोश्ट ताका सांगली तेंय बी पॉसिबल ना. ताका एरिया खूब लागता ताका हें जाले नंतर तेंय बी थंय पॉसिबल ना. तो जागो थंय पावना. हेंय आमी सीएमाक पोटून जाले नंतर मागीर सीएमान दोनी ते प्रोजेक्ट मागीर कॅन्सल करपाचें ठरयलें मागीर. सो आतां तुमकां कितें मेळ्ळां रिटर्न तुमी मागताले पळय की हे स्क्रॅप जातलो असो कितें मेळ्ळां तुमकां? रिटर्न मेळ्ळां आन्सर मेळ्ळां गव्हर्मेंटा कडल्यान? हय हय आमी पयलींनूय आमी ठरयलें ताका आमकां रिटर्न दिवची पडटलें म्हणून दिवची पडटलें. तेन्ना तेणे म्हणपाक लागलें पयलीं आमी ना तशें ना पयलीं ते सुभाष शिरोडकर सुभाष पाडे गणेश ते बी आशिल्ले ना तशें दिवपाची पद्दत ना तशें दिवंक शकना. मागीर सीएम मागीर जे आसा मडगांव जे आसा आमी उलोवपाक लागले आमी सर आमचे उलोवन सगळे आसले. मागीर सीएमा इतल्याच एक प्रश्न केलो सर म्हणजे तुमी आतां जेन्ना तुमच्यो सरकारी केल्यो फायली प्रोजेक्टाच्यो फायली बी आसा पळय त्यो डॅश स्टॉकार उडयता तुमी कितें करतात तेजे कितें रिमार्क मारतात जेन्ना जो तुमी आतां तो स्क्रॅपान कितें जाता कॅन्सर म्हणटा जो रिमार्क मारता न्ही ती कॉपी दिवपाक आमकां दिवपाक कितें हरकत आसा हे पद्दतीन ताका सीएमान जेन्ना सांगलें तेन्ना ते पद्दतीन तो एग्री जालो आनी मागीर तशी ती आमकां ती तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप म्हळ्यार दोनी प्रोजेक्ट ना जॅकवेल ना हेजे जॅकवेल प्रश्न हें करना पूण ते दोनी प्रोजेक्ट ना हें जेन्ना आमकां ते लेटर दिवपाक मागीर सीएम रेडी जालो मागीर त्या प्रमाणे ते आमकां मेळ्ळें बी. दिपक बाबा सद्याक हो जेन्ना बंधाऱ्याचो तुमचें आंदोलन जालें तेन्ना सरकारा कडल्यान म्हणजे WRD कडल्यान एक येतालें की हें जें उदक आसा तें खंयच्या कमर्शियल हाका दिवपा खातीर न्ही तें आमच्या लोकांक पिवपा खातीर ना हांव म्हजो प्रश्न कंप्लीट करता पिवपा खातीर. ताजे फाटल्यान आनी एक हें आशिल्लें की तुमचो जो जागो आसा तांचेच थोडे जागे थंय उदक मेळना थंय टँकरांनी उदक मेळना सो तांकांय एक आमी 10 MLD उदक तुज्या मिराबागाकच दितले असो एक आनी दुसरो प्रस्ताव आशिल्लो. सो आतां जर तशें जर जालें की परत लोकांक उदक जाय अशें दिसलें आनी जर सरकारान हो फुडें व्हरपाक केलो जाल्यार तुमचें स्टँड कितें आसतलो? हय आमचे सावथ गोवा कुशावती डिस्ट्रिक्ट ह्या तिनी तालुक्याक सांगे कुडचडे आनी सांगे केपें आनी दारबांदोडा उदकाचो सोर्स खूब आसा. आतां सावलेचे डॅम आनी म्हैसाळ डॅम हे पयलीं वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान हेजें स्टोरेज कॅपेसिटी पयलीं चॅक करपाक जाय कित्याक हो डॅम खूब पयलीं बांदला तेन्नाच्यान आज पर्यंत ते भितर गाळ भरलेलो सिल्ड भरिल्लो आसा सिल्ड भरला. तेज्या दोनी डॅमाच्या वयर सायडीन मायनी चलताली क्वॉरी चलताली मायनी चलताली सिल्ड भरले ते पयलीं चॅक करपाक जाय. तेजी कॅपेसिटी चॅक करप वर्साक जे पावसाचें उदक स्टोर करून दवरतात ते कितले पर्यंत चलतले वर्स 12 म्हयने चलतले हें पयलीं तेणी स्टडी करपाक जाय आनी तेजेर तेणी उपाय काडपाक जाय. दुसरें म्हणल्यार उदकाचे सोर्सीस खूब आसा. आतां मायनी 50 वर्सां कंप्लीट जाल्या म्हणून तेंची लिजां लॅप्स जाली 2007 आनी त्यो आतां थोडी मायनी चालू जातल्यो थोडी मायनी इको सेन्सिटीव झोन वायल्ड लायफ सेंच्युरी झोन बफर झोन अश्यो साम कायमच्यो बंद जाल्या. ह्यो मायनी ते पिठांतलें उदक काडून हें पावपा जाता. ओके PWD म्हणटा 65 MLD कमी पडटा म्हणून ते हाय टायड लो टायड जुवारी रिवराचेर व्हरून बंधारो घालप आनी ते कितपत योग्य ना न्ही. त्या सीएमाक तकल्यांक म्हणजे सीएमान विचार केलो आनी आमकां तोडगाय काडून दिलो म्हणून सीएमाक खरेंच आमी मनाक पूण जर आतां हो जर प्रोजेक्ट जर परत गव्हर्मेंटान म्हणल्यार परत बंधारो न्ही किंवा पंपींग स्टेशन न्ही आनी खंयच्याय प्रस्तावात जर आयलो
तर तुमचो स्टँड कितें आसतलो काय म्हणून? पळय हांव एक वेगळे पद्दतीन उत्तर दिता तेजेर. पळय आयज जेन्ना कोणी जावन एक धंदो करता की एक दुकान घालता करता तो तेजेर सॅटिस्फाय नासता, ताका एडिशनल आनी धंदो कितें करता. आज हांव कितें म्हणटा, आज निसर्गान जें कितें आमकां देण दिल्ले कडेन आसा, न्हंयो व्हड जें कितें आसा न्ही, तुमी तेजेर घालून तेजेर ते बंदार बांदून तुमी लोकांक उदका पिवपाची सोय करपाक सोदतात न्ही. हांव आज सरकाराक म्हणपाक विचारपाक सोदतां, तुमी हें उदक साठोवपा खातीर कितें केलें? आज तुमचोच एक ब्रीद वाक्य आसा, पाणी जिरवा पाणी साठवा म्हणटा. जाल्यार आज गोंय हें माणकुलशें गोंय आसा, जाल्यार हे माणकुलशें गोंय जे आतां बिल्डर लॉबी तयार जाल्यात, एक व्हडली व्हडली बिल्डर लॉबी तयार जाल्या, आनीक रियल एस्टेट हें करपाक जाल्या न्ही. आतां हो इतलो जागो जर आमचे गोंया कडेन आसा जाल्यार हे जाग्यांनी पाणी जिरवा पाणी साठवा जायना, शक्य जायना. तुमी जें कितें आतां म्हाका सांग, म्हाज्या बोल्सांत जें कितें तरी आसा, हांव तेंच तर मोडून काबार करता, लास्टा भिकार जावन बसता. त्या परस मुखाल्ली कमायची कशी जावपाक शकता, कितें करूं शकता तेजेर विचार करा. आतां तुमच्या मिराबागाकच आतां जर करपाक जाय, तुमचें हें कितें आसतलें की हे दोन सायटी पयलीं एक पयली हें केल्ली, फाटल्यान ही पयली पळयल्ली, मागीर दुसरी पळयली, परत त्या हाजेर आयले. सो ह्या दोन सायटीचे आनी कितें म्हळ्यार बंदारो ना, पंपींग स्टेशन ना, पूण आनी कितें करपाक तुमकां मान्य आसा काय म्हणून ह्या दोन सायटीचेर? पळय हेजेर म्हाका हे दोनूय सायडी मान ना, दोनूय सायडींनी कित्याक हे लागून? निसर्गाचे न्हंयचेर हें करची ना. कित्याक उदक तुमी सोक करून व्हरात. आज हाजे पयलीं व्हरताले न्ही, हाजे पयलीं चौगुले चौगुले 100 वर्सां तेजेर आपले धंदो चलयलो, आपले पोट लोकांक हें केलें तें केलें. हांव कितें म्हणटा, हें उदक तुमी कांय न्हंय डिस्टर्ब करता तुमी व्हरात. आनी अशें आतां भायर सायडी आतां अरब कंट्री भायर सायडी येता ते व्हड व्हड प्लांट आसा पळय, तें उदक थंय उदक अशें जनावरांचें उदक ना. तुमकां खबर आसा, उदक तें आतां दर्यांत व्हरोन तें हें करून लोकांक दितात. ते भशेन प्लांट बसया, तेजेर कितें करा. हें उदक व्हरोन तुमी आतां म्हाका सांगा, हें उदक व्हरोन कोणाक पिवपाक मेळपाचें? तुमी व्हेलें, आतां ताका प्लांट जाय, कितें जाय न्ही, ताका ती सिस्टम आसा न्ही, ती सिस्टम तुमी फॉलो करा आनी त्या पद्दतीन उदक व्हरात. थंय न्हंय डिस्टर्ब जायना, कोणाक लोकांचें ऑब्जेक्शन उरना, कांय ना. म्हणटा हें जें कितें सोंपें आसा तें करात. तुमी हें आतां पयसांचो इबाड चड वयल्यान लोकांक त्रास, लोकांक भाटां देवस्थानां पडपाचें तें त्रास, कांय त्रास नासतना जे कितें गोश्टी करूं शकता आनी शक्य आसा त्यो करात. वयल्यान हें उदक म्हैसाळी व्हरोन परतोन तें फिल्टर करपाक खर्च सरकाराक कितें तें पयलीं सरकारान विचार केलो काय तेन्ना म्हाका दिसना. उदक पिवपा जाय म्हणटा तें, हें सलायन उदक व्हरोन म्हैसाळीक तें ट्रिटमेंट करतले आनी ते लोकांक पिवपाक दितले. पूण खर्च कितलो वाडटलो, तें परवडटलें काय, हेजोय विचार केला काय ना तें आमकां खबर ना. आनी एक मजा अशी आसा, ही म्हैसाळची नदीची कॅपेसिटी आसा कितली, 10 ml, आनी तुमी व्हरता 60 ml. तातूंत तांगेले आनी आमी सगळेच वापरतले अशें ना, म्हणून आमकां जाय तितले वापरतले सगळे कमर्शियल पर्पजाचेर व्हरताले ते इंडस्ट्री उदक मेळपाक. पण हेजेवयल्यान कितें जाता, हे बंदाऱ्याचें लोकां मदीं खूब संशय निर्माण जाले. तेका कारणूय बी तशें आसा. आनी तेजेर विश्वास दवरपाक, काडये वचून विश्वास दवरपाक तेजेर कांयच आमकां पटना, कांयच ना तेजेर. सो आतां तुमकां सीएमान तुमकां एश्युरन्स दिला, तुमी म्हणटात की आमकां ते रिटर्नूय आतां मेळिल्ले आसा. सो आतां तुमकां दिसता की हो जो तुमगेलो विशय आसा तो आतां जालो द एंड, काय तुमकां आनीकय कितें भंय दिसता की हाजे फुडें आनी कितें जावपाक शकता म्हणून? पळय, जो पर्यंत कितें आसा पळय, आतां आमी सगळे फॅमिलीचे मनीस, जेन्ना आवय बापूय बरो आसता, बापायक कसलें व्यसन नासता, तेन्ना भुरगीं ते समाधानी आसता. बाबा आमचे आवय बापूय आसा, आमचे सारके खंय पळय आमच्या शिक्षणाचें, आमच्या वाडीचें कसलेंच अडचण नासतना जेन्ना आमकां आमचें बरें हें जातलें अशें भुरगीं चिंतता. जेन्ना बापूय कितें तर व्यसन आसा कित्याक तेंची भुरगीं टेंशन आसा. आज सरकार जर आमचे माय बाप म्हणले जायत, आज तेणी लोकांक तेंची सरकारा विशीं तेंची जबाबदारी पयली ही आसा की तेंची विशीं जो विश्वास लोकां मदीं निर्माण करपाक जाय, बरी भावना तयार करपाक, ती तेंची जबाबदारी. तुमी ही आज गोंयभर सगळ्यात चळवळ तयार जाल्ले कडेन आसा, थंय ते लोक आतां उठ्ठा येता. हेजो अर्थ असो जाला की आतां लोकांचो सरकारा विशीं विश्वास उडपाक लागला. हें सरकारान दाखोवन दिल्ले कडेन आसा. तेन्ना हेजे फुडें वचून ते आतां आमी येवपाचें ना येवपाचें हें आमी कांय सांगूंक शकना. कित्याक आमकां आतां हेजे पसून दुबावान विश्वासान रावचें 1.5 वर्स तुमचे फाटल्यान लागले. आमी तुमकां सांगता, तुमी आमकां आयकना. जेन्ना आमी 48 49 दिसांनी आंदोलन करता,
तितून भितर आमी एक आनीक बी आमी शिटकावण दीत आशिल्ले तितून भितर हांव एक आनी हेमंत भंडारी हे दोग जाण की जर सरकार आयकना जाल्यार आमी एक शेवटचो एक आमी एक निर्णय घेवपाचो घेतलेलो आमी हें करून आमी आत्मदहन करून घेवपाची आमची तयारी आशिल्ली. ताका लागून ते आझाद मैदान आमकां जायच आशिल्लें पूण बरें जालें की तो थंयसर सुटाव जालो. जाग्यार थंय आमचे त्याच जाग्याचेर रांदून सुटाव जालो म्हणून हो आमचे लोकां वयलो बी संकट गेलें आनी सरकारा वयलें बी संकट गेलें. हें आयज हांव फर्स्ट टायम आज तुमच्या गोमंतकाचे तुमचे हेजे वयल्यान आज फर्स्ट टायम हें सांगता. कोणाक खूब लोकांनी आमकां कितें जालें तुमी कितें करू तुमी अशें कितें उलयता तुमच्या मनाक कितें विचार आसा तुमी दोगांयचे दोगूय जाण उलयता तुमी हर एक बायटाचेर तुमी उलयता कितें तुमचे विचार आसा कितें आज हांव हें उलयना कारण सरकाराक कळपा जाय आनी सगळे गोंयकाराक लोकांक कळपा जाय आमी हें गोंय वाचोवपा खातीर आमचो गांव आमची न्हंयची आमचे हें वाचोवपा खातीर आमी खंयची पसून स्टेप घेवपा जाय कितें करूंक शकता हें लोकांक कळपा जाय. सो ह्या हाजेर आमी ही हांगा आमची चर्चा थांबयतात. ही मातशी चर्चा कारण विशयी तसो गंभीर आशिल्लो ताका लागून मातशी चड वाडली. पूण एक आपान म्हणलें तशें सद्याक सरकार आनी लोक हांचे भितर जे विश्वासाचे नातें आसा तें आसा काय खरेंच हो प्रश्न सद्याक निर्माण जाला. कारण शिमला आनी मिराबागच न्ही बाकीच्याय गोंयाक वेगवेगळ्या कडेन लोक आतां उचांबळ जावपाक लागल्यात. आनी हाजें मेन म्हणटा तें कारण अशें दिसता की सरकारान जो लोकां मदीं विश्वास निर्माण करपाक जाय थंय सरकार खंय तरी कमी पडटा. हें आतां सरकारान मान्य करचें पडटलें. आनीक मेन म्हणटा जेन्ना दोन पार्टी आसतना एकमेकांक विश्वासान चलतात तेन्ना सगळें बरें जावपाक शकता. एक निमाणे कडेन मानपाक जाय की सरकार म्हणटा तो लोकां खातीर आसता. लोकांक जें कितें जाय तें सरकारान करपाचें आसता. ताका लागूनच लोक सरकार जे कोण मंत्री किंवा आमदार तांकां निवडून दितात. सो सरकाराची जबाबदारी आसता की लोकांचें बरेंपण सांबाळून दवरप हें सरकाराचें. जर सरकार तशें करना जाल्यार दुर्दैवान जशें मिराबागकाराक करचें पडलें चिमलकाराक करचें पडलें रस्त्यार येवचें पडटा. आनीक रस्त्यार येवप म्हणजे फकत तो एक सद्याक आमच्या सरकाराक कितेंय असलो इव्हेंट दिसता. सो आतां सरकाराक हे आंदोलनां बी इव्हेंट दिसपाक लागल्या काय म्हणून अशें एक भंय दिसपाक लागला. सो सरकारान तशें हाजेर तशें चिंतचें न्ही. कितें म्हणटात आनीक दुसरें गांव जर एकठांय जालो जाल्यार कितें जावपाक शकता तें चिंबलकारान पयलीं दाखोवन दिलें ताचे फाटल्यान मिराबागकारान दाखोवन दिलें. दोन वेळा सरकाराक आपले जे पावलां फुडें घाल्ली ती फाटीं घेवची पडली. सो हाजे फुडें जेन्ना सरकार पावल घालतलो फुडें तेन्ना गांवच्या लोकांक विश्वासांत घेवचें. गांवच्या लोकांच्यो अडचणी आसल्यार त्यो कितें आसात त्यो मानून घेवचे आनी ताजे फाटल्यान हे प्रोजेक्ट फुडें हाडचे इतलेंच आमी मागतात. आनीक ही हांगा चर्चा थांबयतात. आपा तूं वेळात वेळ करूंक आयलो ताका लागून देव बरें करूं. दिपक बाय तुकाय देव बरें करूं. आनी आमची सगळे पळोवपी आहा तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.